हाय फ्रेंड, कशी आसात तुम्ही? कल्पन्स किचनाक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. आज आम्ही करूया तांदळाचे पोळे. तांदळाचे पोळे करपाक हांवें 2 वाटयो तांदूळ घेतल्या. ते हांवें रेशनाचे तांदूळ घेतल्यात. 1 वाटी हांवें शीत घेतला. तुम्ही शीता ऐवजी फोव घेवं शकता, धवे. उदक घेतला हांवें ग्राइंड करपाक. सोय घेतल्या. सोय तुम्ही कमी जास्त करू शकतात. मीठ घेतला आणि 1 वाटी नाशणे घेतल्यात. म्हणजे 2 वाटी तुम्ही तर तांदूळ घेत जाल्यार 1 वाटी तुम्ही नाशणे घेवपाचे आणि 2 वाटी तांदूळ घेत जाल्यार तुम्ही 1 वाटी शीत घेवपाचे. हे पोळे तुम्ही मुद्दम करून पळयात. आणि हे नाशणे हांवें रातभर भिजत घातले आणि तांदूळ हांवें 10 वरां हांवें ते भिजत घातले. आता आमी पोळे करपाक घेवया. पोळे करपाक आमी पयलीं वाटून घेवया. आमी थोडे थोडे आमी घालून वाटून घेवया. थोडे तांदूळ घालता, थोडे शीत घालता, थोडे नाशणे घालता, सोय घालता. सोय तुम्ही कमी जास्त करू शकता. थोडे थोडे उदक घालून आमी वाटून घेवया पयलीं. पीठ आमी वाटून हे पळय रेडी केल्लें आसा. आमी ते बरें मिक्स करून घेवया. आता तातूंत भितर मीठ घालया आनी बरें मिक्स करून घेवया. कित्याक तातूंत नाशणे, तांदूळ, सोय, शीत आसा ते सगळे आमी बरें मिक्स करून घेवया. ही ताजी कन्सिस्टन्सी अशी आसपाक जाय. दाट करपाचें ना आनी चड पातळ करपाचें ना. तुम्ही खूबदां तांदळाचे पोळे केले आसतले. नाशणे घालून कोणी केल्यार जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. हे पोळे तुम्ही मुद्दम करून पळयात. खूब रुचीक लागतात. जेन्ना तुम्ही हातूंत सोय घालतात न्ही तेन्ना आनी टेस्ट बरो येता. जर तर तुमकां सोय नाका जाल्यार तुम्ही सोय ती स्कीप करू शकता. घालपाची गरज ना. आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या मिस्टराक पोळे खूब आवडटात आनी म्हाकाय बी खूब आवडटात पोळे. जेन्ना आमी पोळे करतात तेन्ना मम्मी भुरगीं सांगतात म्हाका बटाटाची भाजी कर म्हणून. आमी हे पोळे जेन्ना करतात तेन्ना बटाटाची भाजी आमी चडशी करतात. पण आज हांवें केली ना. आज हांवें अळसाण्याचें तोंडाक केलां. त्या अळसाण्याच्या तोंडाका बरोबर आमी आज खातले. तुम्ही चडशी पोळे काडटा आसतना तवो आसता तो पळय नॉन स्टीक आसपाक जाय. जाल्यार पोळे तुका दसनात. नाजाल्यार पोळे दसपाचे बी दसपाक शकतात. तेन्ना तुमी पोळे काडटात पळय तेन्ना जाता तितलो तुमी तवो नॉन स्टीक घेवपाक जाय. आनी हांव तुका सांगपाक विसरलें की हांवें तूप घेतलां गांवठी. तुम्ही तेल बी घेवं शकता. पोळे तुम्ही ल्हान व्हड तुमकां जाय तशी सायज तुम्ही घेवं शकता. जाय तितले व्हडले ल्हान तुम्ही पोळे काडू शकता. गॅस हांवें मोठीच दवरल्या. सहसा आमी नाशणे खायनात. जेन्ना आमी नाशण्याचे सत्व करता तेन्ना आमच्या पोटान पडटा. आमचे कडेन अशी एक ऑप्शन आसा की आमी नाशणे पोळ्याच्या बॅटरान आमी घालून खावं शकता. स्लोली आमी परतून घेवया. सुंदर अशे पोळे आमचे तयार जातात. तुम्ही हे भाजये बरोबर जावं कसले तोंडाक केलें तेज्या बरोबर खावं शकता. मुद्दम करून पळयात. खूब रुचीक लागता. जर तर तुमकां म्हज्या ह्या पोळ्यांची रेसिपी आवडली जाल्यार तुमच्या फ्रेंडांक शेअर मुद्दम करात. जर तर तुम्ही म्हज्या चॅनलाचे नवे आसात जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसर नाकात. आमी आतां हो पोळो काढून घेवया.
हांवें गांवठी तूप घेतलां, तुम्ही तेल बी घेवं शकता. जेन्ना तुम्ही पोळो घालतात तेन्ना पीठ अशें धवळून घेवपाचें. तुमकां जाय जाल्यार ल्हान सुद्दां तुम्ही पोळो काडूं शकता. अशेच तरेन आमी सगळे उरले बॅटराचे पोळे काडून घेवया. पोळो तुम्ही पळोवंक शकता कितलो सॉफ्ट जाला तो. आमचे सगळे पोळे काडून रेडी आसात. हे तुम्ही सॉसा बरोबर, चटणी बरोबर, भाजी जावं कितें तुम्ही तोंडाक केलां आसता जाल्यार ताजेर बरोबर तुम्ही सर्व करूं शकता. अशीच आमी मेळुया एक नेक्स्ट व्हिडिओ घेवन. टील देन बाय, टेक केअर, हेल्दी रावात आनी हेल्दी खायात.